स्वताचे मीत नातलेले आशेक खाडू घालता. कुडीच्या बुलोवण्याचेर जैत ओडता आनी जें बरें आसा ताका लबदोन रावता. जेजून वायट करिनासतना रावूंक स्वदमन वापरलें मात्र न्हय, बरें करूंकय स्वदमन वापरलें. जें कितें बापान येवजिल्लें जावं तें कितलेंय कठीण दुखीचें तेंच आपणें करूंक ताणें प्रयत्न केलें. त्याच जेजूतय आमी बळ जोडया आनी ह्या दिसा आमी सर्व येवजणांक स्वदमनाचें फळ मेळो म्हूण ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत आमी मागया. आयची ते सवा बाळका जेजूक अर्गां जावन मीस दिता. एरोहा रोहन अलिशा सल्डनाच्या 20व्या वर्साच्या जल्मा दिसाक मीस दिता. हेराल्ड आनी आयडा सल्डाना पहिल्या वर्साच्या काजारे जिविताच्या वार्षिक दिसा मीस दिता. विल्सन गोन्साल्वीस आनी रोशनी तावरो 15 वर्साच्या काजारे जिविताच्या वार्षिक दिसा अर्गां जावन मीस दिता. विद्या आनी अनिल तोरास काजारे वर्साच्या वार्षिक दिसा अर्गां जावन मीस दिता. विरोय वियोल्ला मोरस आनी कुटाम अर्गां जावन मीस दिता. डियाना डिसोजा, स्टॅलन स्टीफन पिंटो, मॅक्सवेल सरिता मोंतेरो, ऑलिव्हर फ्लाविया ओलिशा ओलिव्हिया आनी कुटाम, तशेंच प्रशांत अनिता आनी एडनी परेरा, मेल्सन आनी विनिता डिसिल्वा आनी कुटाम. प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता. कविता आनी रिना कुरिया. मौरिस रॉड्रिगस हाच्या आत्म्याक मीस दिता. प्रवीण डिविन रॉड्रिगस. साल्वादोर साल्डानाच्या आत्म्याक आयरीन साल्डाना. मॅक्सिम ऑजवर्ल्ड मोंतेरोच्या आत्म्याक मॅक्सवेल मोंतेरो. सिसिलिया रॉड्रिगसाच्या हिच्या आत्म्याक मीस दिता. ग्रेसी रॉड्रिगस. ह्या तेसवा संगी आमची वैयक्तीक तेसवा त्याच बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया आनी आतां सक्कड आमी प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करया. Semल्या बापा तेंपलान तुझ्या बली भेटूंक राया सर्गीच्या राया दरबाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळत गोपान तुझ्या तुका हसूंक तुका वर्णूंक बापा आमी आयल्या राया दरबाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळत गोपान तुझ्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एक कुटाम जावन सोमयाच्या जेवणाच्या ह्या मेजा बोवारी आमी समेस्त सांगाता मेळ्ळ्या. पयल्या सुवातेर देवाक अर्गां दिवंक,
दुसऱ्या सुवातेर देवा लागीं आमच्या कुटुंबा पासत आनी विशेष करून आमच्या युवा जाणां पासत भुरग्यां पासत आज मागोवंक सांगाता जमल्या. ह्या दिशेन आज आमकां दिल्लो संदेश येदोळूच आमी आयकला. स्वदमन सेल्फ कंट्रोल आमच्या जिवितांत आधुनीक काळार आतांच्या परिस्थितींत भोव गरजेचो आनी हें पवित्र आत्म्याचें फळ पवित्र आत्म्या लागीं मागतना आमकां मेळटा. आनी तेंच जेजूक ताच्या सगळ्या जिवितांत मिसांव पयणार जल्मातावन कुर्सारच्या मरणा पर्यंत म्हणजे सर्गार सोडून वेताना तें स्वदमन पवित्र आत्म्याचो आदार बापाचो आदार ताका आसलो आनी तोच तिस्कुरपांनी तें फळ ताणें आमकां बसयल्लें. आमच्या पवित्र स्नानांत आनी सर साक्रामेंतांनी आमकां तें मेळटा लाभलां आनी तें आमी उरोवन घेवंक जाय. तर ह्या देण्या पासत ह्या मिसा वेळार आमी मागया. जायते फावटी स्वदमन सूख येयल्ल्या खातीर संवसारी संगतीक आनी सैतानाच्या थाळण्यांक बली जाल्ल्या खातीर पाताक करून देवा विरोध आनी पेल्या विरोध गेल्ल्या खातीर आमी आतां बोगसाणें मागया. आमचे हात जोड एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, मौन रावया. देवा आमची काकूळट कर म्हूण आतां आमी मागचें. सांगाता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. मौनपणी आमच्या कुटुंबा पासत विशेष करून युवा जाणां पासत आमी मागया. अनंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या सैबान दिश्टीक पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखल्या, तशें आमी ताचे उद्देशी काळजान आनी मनान बदलून ताचे सारकी जावंक फावो म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. हांवें कितें करीत म्हूण तूं म्हणशी, पूण
हांव कितें करतां तें सकट म्हज्या बऱ्याक पडना. हांवें कितेंय करीत वय पूण कित्याचोच हांव गुलाम जावचो ना. कान पोटा पासत आनी पोट काना पासत म्हणलें न्हीज. पूण हें आनी तें दोनी देव एक दीस नांच करतलो. कूड व्याभिचारी पासत न्हय, ती सोम्या पासत आनी सोमी कुडी पासत. देवान सोम्याक मात्र मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो न्हय, बागार आमकांय तो आपलेक सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेनान गी, तर क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे घेवन वेश्या स्त्रियेचे सांदे करियत गी? बिलकुल नजो. वेश्या स्त्रियेक एकवटतात तो तिचे संगी एक कूड जाता म्हूण तुमी नेनान गी. पवित्र पुस्तकच म्हणा ती दोगां एक जातली. पूण कोण सोम्याक एकवटता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. तर व्याभिचारांत हांव फळाफळ घेवया. मनीस आदारता ते हर एक पातळ ताचे कुडी भायर तो करता. पूण व्याभिचाराचे पातक आपलेच कुडी विरोध तो करता. तुमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनान गी. तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्हय. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्हय. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमचे कुडीन देवाक महिमा दिया. देवाचे उतर हें. जिविताची वाट आमकां दाखय, सौम्या तुजी वाट आमकां दाखय. जिविताची वाट आमकां दाखय, सौम्या तुजी वाट आमकां दाखय. आत्मो उमाळटा, काळीज उल्हासता, मुजी कुडले गुण तुकाच आशेता. मोर्ना पाताळांत सांडसो नाय म्हाका, सांडसो नाय कुसोंक सौम्या म्हाका. जिविताची वाट आमकां दाखय, सौम्या तुजी वाट आमकां दाखय. जिविताची वाट दाखयताय म्हाका, तुज्या आनंदान भरताय म्हाका. दीस तुजी मुजेर दवरताय सदां, सासणीक संतोषाक पायताय म्हाका. जिविताची वाट आमकां दाखय, सौम्या तुजी वाट आमकां दाखय. जिविताची वाट आमकां दाखय, सौम्या तुजी वाट आमकां दाखय. Alleluia, alleluia,
सो नवो जीव आमकां मेळ्ळा निराशांक बरवसो उदेवन आयला काळोखान मोगाचो दिवो पेटला Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन योर्दान न्हंयतडी तावन पाटी परतल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणा काल अरण्याक गेलो आनी ते 40 दीस पर्यंत आसलेल्या वेळार देवसा ताका नाडीत आसलो त्या दिसांनी ताणें कितेंच पोटाक घेतलें ना देखून ते दीस काबार जातस ताका भूक लागली तवळ देवसारान ताका सांगलें जर तूं देवाचो पूत तर फातर उंडो जा म्हणून फरमाय जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्या रुपार मात्र जियेना उपरांत देवसारान ताका वयर उबान व्हेलो आनी एक खिणा भितर संवसाराची सव राजा दाखोवन म्हळें ह्या सर्वांचो अधिकार आनी ताजो वैभव हांव तुका दितां कित्याक हो अधिकार म्हजे स्वाधीन सोडला आनी म्हाका खुशी आसा ताका हांवें तो दिवयेत तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें सर्व तुजेंच जातलें जेजून ताका जाप दिन म्हळें सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताजी एकल्याची मात सेवा कर अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा उपरांत देवसारान ताका जेरुजालेमाक व्हेलो आनी देवळाच्या शिखराचेर उबो कर म्हणलें जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तांव सकलां उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तुका शाबीत राखच्याक तो आपल्या दुतांक थाकी दितलो आनी तुजो पांय पात्राक आदळनाशें तो तुका आपल्या हातांनी उखलून धरतले पूण जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी म्हळां सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका अशें हर एक तरान जेजूक ताळण जातस देवसार थोड्या काळाक ताका सोडून गेलो देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आयचो विशय मोगाळ आनी स्वदमनाचो आत्मो आमकां देवान दिला ह्या विशयाचेर आनी आज आयकल्ल्या त्या वाचपांचेर आमी थोडो वेळ पवित्र आत्म्याच्याच बळान नियाळ करूंक आमकांच सोमयाक समर्पण करया प्रस्तुत काळ आमी जाणाव कितें जालें कितें जाता आनी कितें जावंक आसा म्हणलें थोडी चिंतना आमच्या मतींत आसात कोरोनाचो काळ म्हणून सगळ्या संवसारार नांव वाडलें आनी एका काळार कोरोना येवच्या पयलें हर एकले तांच्या संवसारांत आसले थोडे चड देवबिरांतेन आसले भावार्थांत आसले थोडे कितेंच पडोन वचोना त्या प्रमाणे ते आसले ग्रेस्त जावनूच आसले दुबळे जावनूच गेले देवाक जायत्या जाणांनी विसराल्ली घडितां ही सगळीं आमी नियाळ केल्यार आनी दोळस केल्यांत आमकां समजतात आनी एकच परा सगळ्या संवसारार देव आपूण सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार बाप पूत पवित्र आत्मो म्हजे शिवाय कितेंच चलना म्हणलें दाखोवच्याक आदी मागा इस्रायल परजेक दिल्लो संकेत ते सूचन या वॉर्निंग सत्राय परत दिवंक शकता आमकां मात्र न्ही सगळ्या संवसाराच्या सर धर्मांच्या आनी सर वर्गांच्या लोकांक हाचो फळ जावन कितें जालें सगळें बंद पडलें
इगर्जो बंद पडल्यो, मनशांची तोंडां बंद पडलीं, आमची कार्यक्रमां आचरणां जावंकूच जायनात. इतलो लोक नासतना, लायटींग नासतना, या डेकोरेशन नासतना, आवाज नासतना म्हणलीं बंद पडलीं, पयणां बंद पडलीं, उद्यमां कामां बंद पडलीं, घरा रावंकूच जायना कुटुंबान म्हणलें बंद पडलें. जाता म्हूण जालें. व्हड व्हड मनीस व्हडल्या व्हडल्या चिंतपाचे, पयशांच्या फाटल्यान, आस्ती फाटल्यान, संवसाराच्या पदवे फाटल्यान आसले धरणी समाजाल्ली घडिता. अशे मस्त संगती घडल्यो. ऋणात्मक नेगेटिव्ह जाला जाल्यार धनात्मक मस्त संगती जाल्यो, पॉझिटिव्ह मस्त संगती जाल्यो. देव आसा, देवा संगी सकडांनी फाटीं येजय आनी पवित्र आत्म्याच्या कुशेक काल्तिमान घाली जय म्हणलें देवान कळीत केलें. जायत्या जाणांक आमकां आमच्या कुटुंबा सांगात रावचें बाग, एकामेका बोगणां वांटून घेवचें. येदोळ घरा जेवण रुसानांतल्या भुरग्यांक बायलेंस जेवण जाय आसल्यांक पेज पर्यंत जाता म्हणलें आनी सादें जेवणूय रुचता म्हणलें तें कळीत जालें. सादें काम करूं की आपणाचें काम आमीच करी जाय म्हणलें कळीत जालें. इल्लें चड मागणें करी जय, देवा सांगात रावा जय, कुटुंबा सांगात मागा जय म्हणलें कळीत जालें. आनी अशें 4-5 म्हयने वेताना सगळ्यांक परत आशा उपजाली, आमकां इगर्जीक येजय. केदाळ आमच्यो इगर्जो उक्त्यो जाताल्यो, केदाळ आमकां एक आराधन करूंक मेळटलें, मागणें करूंक मेळटलें, हें आमच्या मतीक आयिल्लें. आनी असल्या वेळार देवसारय बलिश्ट आसलो. आमच्या मंगळूर दियेसेजेंत मिसां आरंभ करता आसतना हांव आनी गवळी बाब समालोचन करन आमच्या आयोगाक सांगाता हाडटाना कितल्याशा जाणांनी लायिकांनी, याजकांनी, धार्मिकांनी सांगल्लें आसा, आतां सुरवात करनाकात, इगर्जे भितर कोरोना दिवसार येता म्हणून. आनी ह्या वेळार गवळी बापान म्हणलें, मनशाचें स्वदमान सुकलां, सेल्फ कंट्रोल सुकला. हाका कारण सैतान ह्या दिसांनी भोंवते आसा, वस्ती करते आसा, देवाक आड घालते आसा. देखून आमी आमच्या दियेसेजेंत हें मोडी जय. आनी हेंच उतर आमी घेतलें, मागणें केलें आनी धैर्यान आमी मिसाचें बलिदान कोणाकच देवसाराच्या संगतीक बागो नासतना आमचो देवाचो कंट्रोल आमचेर दवरन पवित्र आत्म्याच्या कुशेक काल्तिमान घालन मंगळूर दियेसेजेंत सर धार्मीक चटवटिको आरंभ केल्ली. कर्नाटकान खंयच्या दियेसेजेंती हें आरंभ करूंक जालें ना ह्या वेळार. आतांय थोडे घडे कश्ट आसात. हांगासर आमकां मौल्यमापन करतना समजलें की पवित्र आत्मो आमचे मदें काम करता. पवित्र आत्म्याक आयकल्यार आनी आमचे स्वदमान सुकयनातल्यार, ताज्या कुशे प्रमाणे गेल्यार हर एक संगती साध्य आसात. असल्याक आमी थंय हांगा धांवा जय म्हणून ना म्हणलें लिसांव. फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या गडितांनी तें जालें आनी आकाश तुमी जमलोलो ओपनेर हांगासर आसात तुमी क्रिस्मसा दीस, नव्या वर्सा दीस आनी आतां हांगासरी आमकां अडकळी आयिल्ल्यो, पूण तरी ताचे वयर झूज मांडूंक तुमी आसात जाल्यार एकच एक आधार, जेजू क्रिस्त जिवंत देव, आमचो सोडवणदार आनी आमकां मार्गदर्शन दिवचो जावन आसा पवित्र आत्मो, मोगाचो आनी स्वदमनाचो आत्मो आमचे मदें क्रिस्तांवां मदें खरोच आसा म्हणलें हें साक्ष दिवचें घडीत भावानो आनी भयणीनो. पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आनी संवसाराच्या सोडवणेच्या चरित्रेंत आमी पळयल्यार जायतीं गडितां ह्या स्वदमान सेल्फ कंट्रोल सूख उरले वरवीं कितें जालां, ह्या स्वदमान दवरिल्ले वरवीं कितें जालां म्हणलें आमकां कळीत जाता.
भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या 12 फळांपैकी स्वदमान एक फळू आनी तें चड गरजेचें म्हणलें आमी जाणा जायजय. हांव उत्तर भारता मिसावाच्या वावरांत गेल्ल्या वेळार अलाहाबादांत नईनी म्हणलें सेंट्रल जैल आसा. थंयसर आमची सिस्टरां बेतानी सिस्टरां आनी थोडे याजक प्रिजन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आमचे कार्मेलीत याजक कितें करतात, ह्या मिसावांत आमी आसतना थंयसर कैद्यांक मेळ्ळ्या. सगळ्यांक थंयसर वचोंक ना, थोड्यांक मात्र. थंयसर आसलो एकलो पंजाब असो अक्रिस्तांव मनीस. ताणें सुमार 18 जाणांक ताच्याच कुटुंबाच्या सान्यांक मर्डर केल्लें, जिवेशी मारिल्लें. तितलें मात न्हय, तो जायत्या वायट संगतींनी बली जाल्लो. आमाल पियोणें, व्याभिचार ह्या हेर रितीची अनितीचीं कामां. ह्या खातीर ताका जैलाची शिक्षा फावो जाल्ली मात्र न्ही, 4 वर्सां तावन थंयसर तो आसलो. आनी ह्या वेळार ताका फाशी शिक्षा दिवची म्हणून सरकारान तीर्प दिल्लें. आनी ह्या वेळार आमचे याजक आनी धार्मिकां निरंतरित्या जैलांत वचून सुवार्ता परगट करून पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन कितें म्हणलें कळीत करतालीं. जायते कैदी परिवर्तन जाल्ले हांवें म्हज्या खुद्द दोळ्यांनी पळयल्लें. आनी तांती पैकी हो एकलो मनीस आमकां मेळ्ळो आनी म्हणालो, फादर, म्हज्या जिवितांत पवित्र आत्मो दिल्लो जावन आसा याजकांनी आनी ह्या सिस्टरांनी. देखून म्हाका जर तर सोडतीत जाल्यार हांव एक आश्रम बांदतलो. आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक पवित्र आत्मो दिवन नवी मनशां करचें म्हजें सोपण आसा. ह्या खातीर तुमी मागा जाय. म्हाका फाशी शिक्षा नाका, बगार सगळ्यांक जिवीत दिवचें काम म्हाका करी जाय. एका काळार हांवें स्वदमान सुकयल्लें आनी संवसाराची खुशी केल्ली. देवसाराक हांव भागवतालो आनी जायत्या जाणांचे जीव हांवें काडल्यात. जेजूक हांवें जिवेशी मारला, पूण जेजू मरोंक ना, तो पुनर्जीवन जाल्लो म्हजे सवें आसा, तें म्हाका करी जाय म्हूण ताणें आशा उसारिल्ली. आनी ताच्या खातीर आमी मागल्लें. आनी 2 वर्सांनी ताजी फाशीची शिक्षा रद्द जावन ताका थंय तावन जैलांत तावन सुटका मेळिल्ली. आनी ताणें आतां क्रिस्तांव जावन जायत्या आंगल्यांक पांगल्यांक बेऱ्यांक आज एक आसरो उक्त केल्लो आनी बरें केल्लें आमी आयकल्लें. एक संतोशाची गजाल हें पवित्र आत्म्याचें काम. एक मनीस स्वदमान सुकयत जाल्यार देवसाराक कालतो जाता, भागवता. देवाच्या मनशांक जिवेशी मारता आनी देवसाराक आराधन करता. जर तर तो स्वदमान राखून वरीत जाल्यार, पवित्र आत्म्या प्रमाणे मार्गदर्शना प्रमाणे जियत जाल्यार तो मनशांक जिवीत दिता म्हणलें ह्या गणिता तावन आमकां समजता. तशेंच पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमी पळयता, साबार संत भक्त आसात. स्वदमान आनी मोगाचो आत्मो सांबाळिल्ले व्यक्ती. एकलो सांत आगोस्तीन. ताजी फाटली जिणी तुमी वाचली जाल्यार खंडीत तो संत जावंक, बिस्प जावंक, याजक जावंक फावो न्ही म्हणलें दिसून येता. त्या नमुनेची पातकां ताणें केल्लीं. जावं पुरो आमाल पियोणें, जावं पुरो वायट संगती, जायत्यो संगती ताणें आदारिल्ल्यो. आनी रोमांत, इटलींत थंयसर सांत आंब्रोजाचो नांव आयकून ताजें जिवीत ताणें बदलिल्लें. आनी ताच्या उपरांत पवित्र आत्म्याक स्विकार करून संपूर्ण कन्वर्टर जाल्लो आनी स्वदमान सांबाळून कितें होगडायिल्लें परत पवित्र सभेन पाटी दिल्लो महान संत तो जावन आसा सांत आगोस्तीन. सांत पावलाची जिणी पळया, कसो आसलो तो. स्वदमान होगडोन क्रिस्तांवांक दोगदुसो व्यक्ती त्याच क्रिस्तांवांक क्रिस्ताचो साक्षी, सैनीक आनी शिपाई जावंक जंतिलांचो आपोस्तल जावंक पावलो. ताच्या मारिया गोरट्टी तिच्या जिवितान पाता करूंक आयिल्ल्या वेळार
थंयसर सैतानाक भागवा नासतना आपण मारतीर मरोंक आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक तयार आसा म्हणली स्वादमान होगडाय नासतना मोगाचो आत्मो सांबाळून व्हेल्ली आनी एक सांतीन अशे जायते सांतिणीची पवित्र सभेंतली महान व्यक्तींची जिणी आमकां साक्ष स्वादमान सांबाळूंक आमकां मेल फांगत. भावानो आनी भयणीनो, आयची वाचपां आनी आयची सुवार्ता आमकां हेंच सांगतात. आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें जेजू जल्माल्या उपरांत ताका पवित्र स्नान दिलें. 30 वर्सां कुटुंबांत तो वाडलो, देवबिरांतेन आनी जाणवायेन वाडलो. उपरांत आपलें परगट मिसांव सुरू करूंक वेच्या पयलें काम ताणें केल्लें मागणें करचें, उपास करचें आनी देवाची खुशी जाणा जावची. अशें 40 दीस 40 राती तो मागणें करूंक वेता. ताका कळीत आसलें आपूण देवाचो पूत तरी मनीस जालो, बाळोक जेजू वाडलो, बाळोक जावन उरोवना तो वाडलो जाणवायेन आनी देवबिरांतेन. जर जाणवायेन आनी देवबिरांतेन वाडोन बापाक परगट करचे जाल्यार म्हाका बापाचो आदार गरज आसा, पवित्र आत्म्याचें मार्गदर्शन आनी प्रेरण गरज आसा. आपूण देव तरी तो मागणें करता, आपूण देव तरी मनीस तरी तो बापा लागीं विनंती करता, मुखार येवचे कश्ट समजून घेता, त्या कश्टांचेर कशें झूज मांडचें म्हणून संवसाराक तो विचारिना. थंयसर फारिजेव आसले, जुदेवांचे मुखेली आसले, शास्त्री आसले, तांच्या लागीं तो कन्सल्ट करिना. बागार तो वेता त्या अरण्याच्या प्रदेशान एकसुऱ्या सुवातेर आनी मागणें करता, बापा तूं म्हाका सांग हांवें कितें उलयचें, बापा तूं म्हाका सांग हांवें कशी तुजी खुशी जारी करीचें, बापा तूं म्हाका सांग सैतानाची थाळणी आयिल्ल्या वेळार कशें हांवें स्वदमान सांबाळीचें, सेल्फ कंट्रोल हांवें दवरीचें, म्हाका तूं शिकय म्हणून तो मागता. आनी ह्याच वेळार मागणें करच्या देवत भावार्थी त्या देवाकच आज थाळणी येतात. आनी देवसार 3 रितीची थाळणी थंयसर हाडटा. एक कुडीच्या काणाची थाळणी, दुसरी जावन आसा वस्तेची आस्तीची थाळणी आनी तिसरें जावन आसा मरणाची थाळणी. हे पुरा संवसारी संगती म्हणलें जेजू आमकां मुखार कळीत करता. तो म्हणालो, देवसार म्हणालो जेजू लागीं, तुका आतां भूक लागल्या, खंडीत जावन आमकां उपास करतना भूक लागची चड. निमाणो शुक्रार येताना मस्त जाणांक दनपार जाताना उपास केल्ल्यांक दुकरा मासाची भारी आशा येता, पास्कां पेस्त आजूच आसलें जाल्यार बरें आसलें म्हणून, आनी इल्लें जेवया इल्लें खावया म्हूण जाता. आनी भलायकी बरी आसले समेत व्हड न्ही, आज इल्लीशें देवाक समजता म्हणून मांगा करन इल्लें जेवचें मनीस आसात. यंत जालें थंयसर. ही जावन आसा ताळणी, त्या जेजूक आयिल्ली. पूण जेजू आन उदक आपडना, जेवण आपडना. बागर इतलेंच तो म्हणटा, मनीस आज उंड्या वरवीं जियेना, ताका जाय मोतीचें काण, कुडीचें काण, देवाचें उतर, देवाचें काण ताका जायचें. ताचे वरवीं मात्र मनशान शाश्वत जियेव येत. कुडीचें काण आज केलें भायर गेलें, फाल्यां नवेंच खायचें. आत्म्याचें काण तें सासणीक. देखून जेजून म्हणलें, हांव सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. देखून असलें काण दिवच्याक देवसार थंयसर बारी पेसाडटा तरी तो सलवाता. दुसरी ताळणी आस्त बदक. देवसार म्हणटा, पळय इतलें सगळें आसतन आसा, इतलो जागो आसा, इतली बिल्डिंगां आसात, इतलीं वाहनां आसात, इतलें भुंयत भांगार आसा, बँका आसात, पयशे आसात, हें पुरा मुजेंच. म्हाका पदवी आसा, तुका हांव दितां, म्हाका नमस्कार कर, म्हाका आराधन कर. ह्या वेळार जेजू ताका भुलाना आनी म्हणटा, तें गरजेचें न्ही, तें नास जावन वेचें. कोरोना आयिल्ले प्रमाणे खंयचेंय भुंय काम जालें गेलें, उजो पेटलो गेलें, सोर आयले सोर व्हरून वेतात, आवर आयलें, सुनामी आयलें, सक्कडी गेलें, हार्ट अटॅक जालें, जागोय गेलो, आस्त गेली, एक्सिडेंट जालें, सगळें गेलें. देखून देव म्हणटा, सर्वेस्परा देवाक मात्र आराधन कर. जीव दिवचो ताणें, जीव सांबाळचो ताणें, काम दिवचें ताणें, पयशे दिवचे ताणें,
आनी हर एक संगती ताणें दिवचें. जर ताणें दिना जाल्यार तुका कांयच ना ह्या संवसारांत. कोरोनाय कंट्रोल करचें ताणें. देखून ही गरजेन कोरोना येना. देखून तसो म्हणटा देव जावन आसा सर वस्तूंचो, आस्तींचो, भुमीचो धनी तो जावन आसा. ताका मात्र तूं नमस्कार कर आनी आराधन कर. हांतूय देवसार चलवता. तिसरें जावन आसा मरण नाश करचें तसलें. जेरुजालेम सगळ्या त्या शहरांत व्हडलें देवाळ. वयर शिकाराक वेताना सगळें जेरुजालेमाच्या तिसल्या कुशीन दिसता बेतलेहेम आनी थंयसर इस्ला कुशीन दिसता त्या एलिझाबेथेक मरियेन भेट केल्लो तो जागो आईन केरीम. ताच्या उपरांत इशीन दिसता सगळें तें जेरुजालेमाची पेंट आनी शहर. आनी अशें म्हणटा आसतना तो म्हणटाळ हें सगळें म्हजेंच. तरी तूं उडी मारांक येता न्हू. तूं मरताय की पळया, तूं मरा नाय. तुका ते देवदूत येतात, सांबाळून व्हरतात, कांय बी नाका तूं म्हणून थंय फसयता. आनी ह्या वेळार देव जेजू म्हणटा देवाची परीक्षा करिनाका, देवाची परीक्षा करूंक वचनाका. म्हजे सरशिलो पयसर सैतान म्हणटाना तो सैतान पयस वेता. जेजू जिखता मागण्यांत, उपासांत आनी त्या तीन संगतींत जेजू आमकां शिकयता कितें म्हळ्यार स्वादमान आनी मोगाचो आत्मो सांबाळटल्या क्रिस्तांव व्यक्तीन हे तीन संगती जाणा जायचे. पयलें आत्म्याच्या काणाक चड अत्रेकचे व्यक्ती तुमी जाया. आत्म्याच्या काणाक हांव सर्गींतावन देवान आयलोलो जिव उंडो. जो कोण म्हाका स्विकार करता तो सासनाक जी येतलो, तो मरना. पुर्वजांक आरण्यान मान्ना दिलें ते मरण पावले. दुसरें सर्गींचे राज सोदची मनशां तुमी जाया. सदां तुमी पयलें देवाचें राज, ताजी खुशी, न्हय संवसाराचें राज. कितें खावचें, पियोवचें, न्हेसचें, पांगोरचें हाचे विशांत लेखा व्हरता हुस्को तुका नाका. फाल्यांची कंत फाल्यांक पुरो, आयची कंत आजीक पुरो. देखून तुमी देवाचें राज सोदा. आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमी इतलेंच म्हणटा बापा तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. हर एक संगती देव आमकां दिता म्हणलें हांगासर तुमी कळीत करता. तिसरें तो म्हणटा सासनाच्या जिविताक तुमकां हांवें आपयल्यात. हांवें तुमकां रचल्यात, देवा बापान रचल्यात, जेजू क्रिस्तान सोडयल्यात, पवित्र आत्म्याक पाठयला एकाच उद्देशा खातीर. म्हज्या मनशांनी, क्रिस्तांवांनी, कातोलिकांनी सासनाचें जिवीत जोडीचें. आमकां मरण ना म्हणटा सांग पावलो, रुपांतर जावचें. ह्या संवसारांत बऱ्यो करण्यो आदारन देवा बापाक महिमा दिवन आमी सर्गींच्या राजांत वेचंत जावन आसा खरें क्रिस्तांव जिवीत. देखून हे तीन संगती आत्म्याचें काण अत्रेकची, मिसाचें बलिदान भेटोवची, देवाचें उतर वाचची आनी त्या प्रमाणे जियोवची मनशां आमी जावया. सर्गींच्या राजाक अत्रेकची, सदांय बापाच्या कुशे प्रमाणे जियोवची मनशां आमी जावया. सासनाचें जिवीत जोडूंक आनी हेरांक तें जिवीत जोडच्याक तयार करची मनशां जावया म्हणलें आयची सुवार्थ आमकां सांगतना. केदाळा आमी तें करता, त्या दाळा आमचें स्वदमन, सेल्फ कंट्रोल तो उरता. पवित्र आत्मा आमचे मदें वस्ती करता आनी आमी सगळ्यांक मोगाची मनशां जावंक पावता. भावांनो आनी भयणीनो, अशें जियोवच्या कांयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता तुमच्यो कुडी आनी आत्मो पवित्र आत्म्याची मंदिरां. देखून ती सांबाळूंक प्रयत्न करा. तर इतलें आयकल्या उपरांत प्रस्तुत परिस्थिती, आदली परिस्थिती, पवित्र सभेची शिकवण, पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमी नियाळ केल्या उपरांत सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमकां इतलेंच आयकोंक मेळटा. कोण ते पवित्र पुस्तकांत आसले, जावं पुरो मोइजे, जावं पुरो जोशुआ, जावं पुरो सामुएल, जावं पुरो तो दावीद राय, इसाइया, जेरेमिया, मोरी, सांग पावलू, जेजूचे अपोस्तल, हर एकलो पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे स्वादामान सांबाळन देवसाराक बागवान आसतना देवाक तकली बागोवन देवाक मात्र आराधन करन, देवान सांगलें करन जियेल्ले हे भाग्यवंत मनीस पवित्र पुस्तकाचे व्यक्ती आमकां आदार. तर आमी कितें करीचय? आयच्या दिसाच्या विशयाच्या नियाळाचेर कितेंपणी आमी बरें करीचय तें जावन आसा. आयचें दुसरें वाचप आमकां स्पश्ट सांगता
आमच्यो कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरां स्वादामान सांबाळचो जागे कसले स्वादामान सुखचे जागे कसले पयली जावन आसा आमची सगळी कुडींत आसा जीब जर जीब आमची कोबरो उलोवंक फोटी मारूंक गाळी शिराप दिवंक आमी वापरता जाल्यार आमचे मदें पवित्र आत्म्याक जागो ना म्हण जालें देवसार उलयता तशें आमी उलयता जुवांव सवांजेल 8 अध्याय 44 वळू गालातकारांक बरयलें पद 5 अध्याय 18 आनी 19 वळू तूं रक्त मासाच्या आशे प्रमाणे कुशा प्रमाणे जियेताय देखून आमची जीब आमी आज स्वदमानान पयली सांबाळया जायते संगती पाड जावचे आमच्या जिबेन कितें गरज ना तें आमी उलोवचें नाका कितें बरें आसा तें आमी उलोवया उपरांत जावन आसात आमची बोगणां आनी चिंतनां ती पवित्र जावन चिंत जावन आसा देवाच्या उतरांत तूं कितलें देवाचें उतर वाचताय तितलीं चिंतनां आनी तुजी बोगणां नितळ जातात पवित्र जातात आत्मो बोळ जाता जायते फावटी वायट बोगणां येतात वायट चिंतनां येतात जाल्यार स्पश्ट आमकां कळटा की तुजें स्वादमान सुकलां देवसाराकच आयकोन आसाय ताच्या उपरांत जावन आसा तुजे दोळे कान हात आनी पाय वायट संगती करूंक बरें करूंक मन आसल्यार वायटच करताय जाल्यार परत देवसाराक तूं पागवताय ह्या वरवीं राग मोसोर झगडें अन्याय अनित उपजाता ह्या वेळार आमी देवसारान सांगिल्लें कुडीचें खाण देवसारान सांगिल्ली ती संवसाराची आस्त देवसारान सांगिल्ल्या त्या मरणाक आनी नासाक आमी बली जाता हें आमच्या कुटुंबांनी वाड्यांत आमच्या समाजांत दीस आनी रात आमी वाचल्यार देखल्यार आमकां समजता कोण आसाल्याक धाकल्याक एकलो सदांय पियेता जाल्यार तो देवसार आसो तो ताजो लिवर सगळें जिवीत नाश करून उडयता सदांय सिगरेट ओडटा जाल्यार ताका कॅन्सर पिडा येता सदांय वायटच करता रागांत आसा जाल्यार ताका 1000 नमण्याची पिडा येता हार्ट एटॅक जाता हें पुरा देवसाराचें काम देवाचें काम स्वादामान सांबाळचें त्या मनशाक जिवीत दिवचें तर भावांनो आनी भयणीनो कितें आमी करया दिसपडते मागणें आमी सुकोवचें नाका ह्या दिसांनी मिसां आराम जालीं जायतीं भुरगीं आनी युवा जाणां मिसाक येनात तशें जाल्यांक घरांत पयलें उत्तेजन दिया मीस पयलें आत्म्याचें काण मोतीचें काण मिसांत आमकां मेळटा जर मीस ना आमकां कितेंच ना देवाचें उतर आनी कुटुंबाचें मागणें पयलें फकत नोवेन केल्यार पावना देवा संवाद धरल्यार पावना भावार्थान घट जाय आधुनीक काळार आमच्या भारत देशान इतले अडखळी आमकां येतात की आज आमच्या मंगळूर दिएससीच्या पर्जेन भावार्थान घट जाय आमी आमच्यात क्रिस्तांव कुटुंबाचे पाय ओडचे आमचे मध्ये पंगड हाडचे स्वदमानातले व्यक्ती देखून आमच्या कुटुंबा विशयान बरें उलोवया भुरगेच्या विशयान बरें उलोवया आमच्या कुटुंबाक आमी सांगाता दवरया सांगाता दवरून आमी वावर करया आमी उलोवचें जाल्यार काम करचें जाल्यार सेवा दिवचें जाल्यार गायन करचें जाल्यार जेजू खातीर म्हणलें चिंताप आमचे मदें आसूं दी केदाळ आमी जेजू खातीर वावर करता त्या दाळा आमी हेरांचे वायट चिंतिना आमचे स्वदमान आमी सांडिना तर भावांनो आनी भयणीनो शिस्तेचे भक्तीचे भावार्थाचे मोगाचे आनी स्वादमानाचे व्यक्ती जावं आयची सुवार्ता आमकां प्रेरण जावं आमेन
म्हज्या भावांनो आनी भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बाप्पाक मानवून दी म्हूण तुमी समेस्तात मागात. हे तुमच्या आदरांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नेक्या पुस्तकेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सतमानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवण्याचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाद म्हणून दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सायबान दिश्टीक पडलो. ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सायब नवें केलें. आतां देवदूतां बराबर सर्गीच्या सरदळ 12 सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करूस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मुची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी ताणें म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया. तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही
बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वो जिविताचो उंडो आणि सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ पळोवंक फोबो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे मेळ सांगती बागेवन दमदूता आनी चौकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोमियान आमकां शिकयल्ल्या मागण्यांत आज आमी आयकल्ल्यो सुवार्थेच्यो बऱ्यो संगती 8 आसात. तें सर्गीचें राज, सर्गीचें खाण आनी स्वदमन आमकां मेळच्या खातीर आमी आमच्या बापा लागीं आतां जेजून शिकयल्या मागण्या मुखांतर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतलें तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय तूं आमकां दी आनी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां हांव शांती दवरतां, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आज आमच्या पातकांचेर न्हय, तुज्या पवित्र सभेच्या ह्या लोकाच्या भावार्थाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तांकां तूं शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माया मगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो भयणीनो पळया, होस जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत येवन स्वादमन आसा करूंक मोगाचो आत्मो दिवचो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Gesù tu ye kalsan muja ge maka tunge gopan tuja rao mujhe tera raya muja pao maka tu pao Gesù tu ye kalsan muja ge maka tunge gopan tuja rao mujhe tera raya muja pao maka tu pao dayin tuja undo tu jivita so atmi kardiv so uswar tu sansara so jinu swadav so rai tu sarga sonsla so rai tu kalsa so सर्वोन्दार तू पातक्या सो आसरो तू आमसो ये जेजू तू ये kalsan muja घे माका तू घे गोपान तुझा राव मुझे तेरा raya muja pao maka tu pao dayin tuja goli boro shelya so vasidesta so vatsal jive tu amso dev ka kudi so Shrita so barvo so am so kanve sarai niva so so mi tu am so ye Jesu tu ye kalsan muja ge maka tu ge मुझे
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, या तुझ्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुमच आमकां एकवटाय, तर वो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां इती करूं म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. दया करून बसात. मोगाच्यानो, आज जेजू बाळकाच्या फेस्ताक तयाराय जावन नेमयारलो पयलो नोवेनाचो दीस. आज प्रत्येक रितीर युवा सणा खातीर आमी मागता आनी तशेंच आयच्या नोवेनाच्या वेळार हांगासर असली सर्व युवक आनी युवती आमच्या वेदीच्या समोर येचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. आयचे मिसाचे बलिदानाक प्रधान यादक जावन आनी भोव अर्थाबरीत क्रिस्ताची शिकवण दिल्ले याजक जावन आसात बाप विजय मचादो. प्रस्तुत दिएसीच्या लितुर्ची आनी बायबल कमिशनाचे मुखेलपण हांणी घेतला. क्रिस्ताची वळख पासारूंच्या तुमच्या याजकी मिसावांत आमी तुमकां सर्व बरें मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां तुमचे वयर मागता. तशेंच आज कोयर बोव मधुर तळ्यान गावन आम्हा सर्वांची मोना देवा थंय एक केल्ल्या कोयर जावन आसा. श्रीमती रायनाच्या मुखेलपणान कोर्डेल फिरगजीचें कोयर तुमकां सर्वांक हांव दिनवास पटयतां. फाल्यां आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. अक्रिस्तांव आनी क्रिस्तांवां मदें शांती आनी समाधान पासारूंक मागचो दीस. तशेंच ब्रेस्तारा पिडेस्तांक समर्पिल्लो दीस. जर तर तुमच्या घरांनी पिडेस्त आसा तर तांचे खातीर विशेष रितीन मागचो दीस. आनी हांगासर 10:30 वरार आनी तशेंच सांजेर 6 वरार च्या मिसाक आमी विशेष रितीर सौर पिडेस्तांचे वयर आमी मागतले. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाचो आशिर्वाद मागता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी अकरेचो मिसाचो आशिर्वाद मागया. ताज्या उपरांत बाळका जेजूचे नोवेन आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोडुकार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणून नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर गरज्यो आनी त्या सावा त्याच जेजू बाळकाच्या मुखार दवरुया. ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंदीक उखल्लो आसता. तुका पातयेडेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या राज समकाय येवं. तुज्यो कुशी सरगड जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आतांल्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्व आमी सांगाता मागया. नामान मुरये कृपेन बरलेले. सुमी तुजे सांगातास ते आमी भितर तुजले आनी लिवींग फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाची माये आमी पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडये. आमेन. आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक स्वादी तशात आणि सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक स्वादी तशात आणि सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्याक स्वादी तशात आणि सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर हे काकुळजीची दिश्ट घाल म्हणून आमी तुज्या मुखार सरपडोवन मागता. तुजे इतले बिरमोतयेन बरले मोवाळ काळीज आमचे मागणे स्विकारसून दी आनी इतले अत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता आमेन. हांगासर आसली सर्व युवक आनी युवती दयकन ह्या वेदीच्या समोर येवंक तुमकां आपोवणें दिता. दयकन मुखार येयात. अर्गा मागणे. ए बो उद्दार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापांच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मज जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका जेजू बाळकाक. आमेन. आतां आशिर्वादाचे मागणे. सर आमची तकली बागया आनी जेजू बाळकाचो आशिर्वाद घेवया. एक घडीभर या युवा सणा पासत परत मागात. या युवा सणांनी आनी आज मागण्यांत माध्यमा मुखांत्र पात्र घेवच्या सकड युवा सणांक आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या युवा सणांक देव तांचो बेस विंचून काडूंक कृपा दिवन दी. जर तीं शिकतात तांचें शिकाप बरें जावंक. जर तीं वावर करतात तांच्या वावरांत स्वदमन सांबाळूंक. नितळ काळजाची नितळ मनाची जावंक. संवसारांत आसलेल्या देंवसाराच्या खंयच्याय संगतींक तांणी तकली बागय नासतना आनी खंयच्याय विरोध सक्तींक मोस वचनासतना क्रिस्ती भावार्थान वाडोवंक आमी आज मागया. आनी तोच देव बाप पूत आनी पवित्र आत्माता आशिर्वाद घालून दी म्हणून ह्या युवा सणांक बरी भलायकी मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सोवे जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. जेजू बाळका नमन तुका. तुजे विणे सोंसरात ना कोण आमकां. जिणे वाटेर आमचो हात सोड नाका. व्हरून पावय आमकां सर्गा सुखा.
काजाय तूं आमचो राखणो तूं सवस्कार उर्बेवन कर जेजू दी तूं घटाय सुवातेक आमी दिवच्या कबाय देवपण सांडून आयलोय आमचे खातीर जल्मोन मोठ जालोय मनशा गतीर ओपून दिता आमची तुझे हाती दी समाधान शांती आमचे मोती तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखणो तूं सवस्कार उर्बेवन कर जेजू दी तूं घटाय सुवातेक आमी दिवच्या कबाय Mungal puta sowe Angkwar muri आशीर्वाद दिवामका भगवान कुर्साचे कुरवेन निवारामका आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन